सकाळ जाल्ली काम करताले हांव आनी ब्लॉगिंग म्हाका भरपूर कितें शिकयता जशें की पळोवंक शकता तुमी. हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरीच आसतली आनी बरीच आसपाक जाय. सो आयची सकाळची सुरवात करूया एका बऱ्या तरेन आमी. सो चला तर आयचो ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि सकाळी सकाळी कोणाचें दर्शन जालें तें पळोवन घेया म्हाका. आमचो फॅमिली मेंबर मिन्स लांबचो फॅमिली मेंबर एक्सपायर जाल्लो. सो सकाळी सकाळी ते सांगताले हांव तिका आजयेक म्हणजे चुलत आजी म्हाजी तिका हांव सांगताले अशें अशें जालें म्हणून. सो च्या पाणी बीन पिवन हांव रेडी आसा. च्या पाणी बीन म्हणजे च्या पिवन रेडी आसा. फ्री जालें हांव च्या बीन पिवन. आनी आयज व्हडलें काम हातीन घेतलां बीन तें म्हटलें म्हाजो एक्वेरियम क्लीन करपाचो. खूब दीस जाले पळोवंकूच ना हांवें तेका. 2-3 म्हयने जाले आसतले. चवथीच्या मागीर हांवें तेका क्लीन करूंकूच ना आनी उदकूय भरपूर तेजें कमी जाला. सो तें एड करया म्हटलें. क्लीन म्हणजे डीप क्लीन करचें ना, वयल्या वयर करतलें कारण म्हणजे तितलो टायम ना क्लीन करपाक. सो कसो कितें करता तो दाखयता. आनी ही आवड म्हाका आसा, एक्वेरियमाची आवड आसा म्हाका. 4 वर्सां जाली एक्वेरियम आसा म्हाजे कडेन. आनी एक्वेरियम कसो कितें येयलो म्हाज्या लायफान हेजी जर्नी हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी कशी कितें प्रॉपर केअर घेता ती बीन दाखयतलें. म्हाका आवडटा न्यू न्यू एक्सपिरियन्स करपाचें एक्वेरियमान. सो चला तर हांव कसो कितें क्लीन करून घेता, टचअप करून घेता तो दाखयता तुमकां. एक्वेरियम स्पॉन्ज घेता हांव. एक्वेरियम स्पॉन्जानूच हो क्लीन करता. सो चला पळोवया. व्हिडिओन जरी कमी एफर्ट दिसलो आसत तरी हेच्या फाटल्यान कॅमेऱ्याच्या फाटल्यान खूब टायम लागता एक्वेरियम क्लीन करपाक. आनी बारीक तरेन क्लीन करचो पडटा, बारीक लक्ष दिवचो पडटा खंय कितें आसा, कितें हालता कितें ना. कारण प्लांट्सय आहा भितर, तेका लागून म्हाका चड फोर्सान क्लीन करूंक गावना, नाजाल्यार सगळीं झाडां हालतलीं. एका भरपूर टायम वयता क्लीन करपाक. व्हिडिओ बारीक आसली तरी एक्वेरियम तूं जर बारीक बरे तरेन आनी बरो टायम घेवन जर क्लीन करशी जाल्यार खूब म्हटल्यार खूब 3-4 वरां वयता. उदक क्लीन करा रे, मागीर ग्लास घासा रे. तरी हांवें शॉर्टकट मारलेली आसा हांगसर, चड टायम घेवंक नासलो कारण म्हळ्यार टायम नासलो. हांगा हांवें उदक एड केलां. तेंची बॅक्टेरिया ऑलरेडी आसलीच भितर. सो उदक एड केल्या म्हणून कांय प्रॉब्लम जायनासलो म्हाका. सो उदक हांवें एड करून घेतलें बेगिना. आनी हांगसर पळोवंक शकता तुमी उदक बुरशें दिसतलें. हें सेटल जावपाक 2-3 वरां वयतलीं. रोखडोच कितें सेटल जायना तें उदक, क्लीन दिसना. सो म्हाजो टँक हांगसर क्लीन करून जाल्लो आसा. पळोवंक शकता तुमी उदक बुरशेंच दिसतलें कारण सेटल जावंक टायम लागतलो. सो Q&A व्हिडिओ हाडटा म्हटलेलें तुमकां, बट भरपूर टायम जालो म्हाका हाडूंक ना हांवें. आनी हांवें थोडे इंस्टाचेर आनी फेसबुकार क्वेश्चन्स विचारलेले. तुमकां कितें जाय तें तुमी विचारूं शकता, हांव आन्सर दितलें म्हणून. सो ते याद आसा म्हाका आन्सर दिवपाक जाय, हांव दितलें. आनी तरी पण तुमकां आनी एडिशनल कितें विचारूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाज्या कमेंट बॉक्सान येवन विचारूं शकता. तुमचे क्वेश्चन एड जातले ते इंस्टा आनी फेसबुकार क्वेश्चन जे आसा तेतून एड जातले. तुमी बी विचारूं शकता. हांव तेजोय बीन व्हिडिओ बेगिनाच घेवन येतलें. म्हाका क्वेश्चन येताले परत परत की तुवें क्वेश्चन विचारलें आन्सर दिवंक ना. म्हाका याद आसा हांव आन्सर दितलें, बट थोडो फार वेळ टायम ना सगळें एडिट बी करपाक. तेका लागून लेट जालो म्हाका. सॉरी म्हणटा हांव तुमकां. तरी बट हांव जाता तितलें बेगिना तो व्हिडिओ घेवन येतलें. म्हज्या एक्वेरियमाचें काम जाल्लें आसा आतां. चड हांवें कांय करूंक ना. मातसो क्लीन केलो आनी उदक थोडें एड केलें कारण उदक खूबच कमी जालें. एरीचा म्हजो जोक पळोवंक शकता. मम्मीन नाल काडला फकत कातपाक लागून आनी तिची एक्टींग पळयात, ओवर एक्टींग पळयात तिची. तेका नाल्लाची एलर्जी जाता, कुकराची एलर्जी जाता. अरे अरे हय 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 स्टार्ट कर. बिगिन.
किती हालत केला ती पळयात तुम्ही बॉक्स दिसले ते दिसले का मागीर ही हालत करून उडयता तो आमगेर असलो पावर चालूच असता दिसभर तुम्ही ऐकू शकता एरिच्या आणि मम्मीची कॉमेडी आमचा मार्को बैल रेडी असा मार्को बैल एरी बरोबर खेळून जाल्या उपरांत मम्मीन काम दिलें म्हाका पणटे सुकत घाल कारण आतां तेची गरज नासली दिवाळी जावन गेली आनी क्लीन केल्लें हांवें काल सो म्हटल्यार सुकत घालया ते सायड बाय सायड ते काम जातलें आनी हांवें एक मिस्टेक केली पणट्यो क्लीन करतना गरम उदक घातलें भरपूर गरम उदक घातलें सो ते कलर आसता पळय तो पणट्यांक तो गेलो म्हाजो 2-3 पणट्यांचो कलर गेलो सो तुमी प्लीज क्लीन करतना गरम उदक घालूं नाका केन्ना आतां इतलें थंडच उदक घाला आनी सर्फ घातलेलो हांवें सर्फ आनी गरम उदक घालून तो क्लीन करपाक दवरलेलो रातभर सो म्हाजो पळोवंक शकता कलरूच गेलो सगळो 2-3 पणट्यांचो कलरूच गेलो होतो म्हाका तितलें खबरूच नासलें की कलर वचूं शकता म्हणून सो आसूं न्ही नेक्स्ट टायम दुसरें हाडपाचें बरें हांव तुमकां दाखयतालें आनी आतां हांवें वॉयस ओवर केला कारण थंय भरपूर पेटो भोगतालो ताका लागून तुमकां म्हटलें कित्याक बेश्टो त्रास ताका लागून हांवें वॉयस ओवर केलो हांगसर नुस्तेकार येयल्लो मम्मी पळोवया कितें स्पेशल घेता ती ओ पातळ कितें हाडले बांगडे हाडला पात्रांनी बांगडे बांगडे सादा सादा बांगडेच कितें खाते भितर रे सादा बांगडे कितें खाते भितर तेच खाता बांगडे चला ना आनी कितें आसा शक्य हा शेवटे नाका आमकां इशी आमी खायना ते शेवटे ते तोटके मातशे बांगडे बांगडेच घाल किती शंभराचे नाका रे पुरत सो माझ्या व्हिडिओन रेसिपी ना अशें जावं शकना आयजूय आमी रेसिपी हाडल्या तुमच्या खातीर स्पेशल बांगड्यांची उड्डां मेथी गोवन स्टायल सो ती तुमकां दाखयता आनी मम्मी तुमकां हाय करता आनी रेसिपी पळयात तुमी बी ट्राय मारा आनी ट्राय मारून आमकां फोन करून सांगात जी जी कोण पळयता पळय ती की रेसिपी कशी जाली ती सो चला तर रेसिपी पळोवन घेवया आनी प्लीज तुम्ही करून ट्राय करा आनी म्हाका सांगात कशी जाली ती चला तर उड्डां मेथी करपाक कितें कितें साहित्य घेतलें तें सांग 2 बांगडे हां ते मागीर उजरोंक जाय दाखयता ते 4-5 पाकळे लसूण आले कांदो उड्डाची दाळ आनी सोय हाफळ हे सगळे भाजून घेवपाचे सोय बी हय सगळे बरें ते भाजून गेले आनी हे आतां मम्मीन हांगसर कांदो बीन फ्राय करपाक 2 चमचे तेल घेतला तुमकां जाल्यार तुमी चड घेवं शकता आमी 2 चमचे तेल घेतला हांगसर तेल तापोवन रेडी जालें तशें मम्मीन हांगा एक कांदो घातला तो बरो परतून घेवंक जाय तांबडो जाय सारको कांदो भाजून रेडी आसा आतां मम्मीन ऍड केला भितर आले आनी लसूण इल्लो पीस आले घातला आनी 4-5 पाकळे लसणीचे घातला ते बीन मम्मीन बरें परतून घेतले हलकेशे रेडी जाल्ले आहा आतां तेज्या मागीर मम्मीन ऍड केली दाळ अर्दी वाटी उड्डाची दाळ दाळीक आमच्या बरो घमघमाट वास सुटलेला भाजताना आनी दाळ बरी तांबडीच करून घेवंक जाय भाजून घेवंक जाय बरी दाळ माझी ऑलमोस्ट रेडी आसा आता तेतून हांव ऍड करता सोय
दाळीच्या उपरांत ऍड केला सोय. सोय चड तांबडीच करून घेवपाची जाय अशें कितें गरजेचें ना. हलकीशी परतून घेवंक जाय. आमी हलकीशी परतून घेतल्या जशें की पळोवंक शकता तुमी. आमची सोय आनी दाळ भाजून रेडी आसा. ते हांव उतरून घेता. हांवें जे भाजून घेतलेले ते हांव वांटपाक घेता. आतां वांटप रेडी करता. हांव 1 चमचो हळद ऍड करता आनी घरगुती गरम मसालो 1 चमचो आनी इल्लो घालता. हे आतां वांटप हांव रेडी करता वांटून. ची रेसिपी तुमकां मम्मी दाखयतली फूल कशी कितें करता ती आनी तीच सांगतली तुमकां कशें कितें 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 ऍड करपाचें तें. नाल्यार म्हाकाच सांगता ती तूं सांग लसता. ताका लागून तिका म्हटलें तूच सांग आयजून. कितें घालतली गे तूं पयली? 2 चमचे तेल. हां 2 चमचे तेल घालता. तेजे मागीर कांदो. कांदो कितलो टायम परतून घेवप? तांबडो घालून जाय. हां तांबडो जायचा कांदो परतून घेयात. कांदो जाल्लो आसा तांबडो. आता हांव भितर मिरसांग ओतता. दोनूय मिक्स करून घेवपाचे आनी कितें घालपाचें? उदक. ओके सो मिरसांग आनी कांदो मिक्स करून घेवपाचो आनी तेच्या मागीर मम्मी आतां ऍड करतली उदक. कितले पातळ जाय न्ही कितले करपाचे. तुमकां जाय तितले तुमी पातळ करूं शकता. उड्डा मेथी काता इल्लो आसा. हां तितून हांव घालता मीठ. आमच्या उड्डा मेथीक आतां खतखतो इल्लो आसा. आतां मम्मी घालतली मीठ. कितले घालतली गे? 1 चमचोच पुरो कित्याक नुस्त्याक मीठ आहा न्हू. अशें. आतां सोलां उडयता. कितली सोलां उडयली? पयलीं 2-3. आमट जावपा खातीर. हय. ओके आमट जावपा खातीर मम्मीन सोलां उडयला 2-3. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड उडोवंक शकता कमी उडोवंक शकता. बांगडे घालता उकडत. आमच्या उड्डा मेथी खतखतो येयला. आतां मम्मी ऍड करता बांगडे. गोवन फेमस बांगडे. बरे शिजोवंक जाय ते. कितलो गो दवरतली? पुरो 5 मिनटां शिजोवंक. अशे बांगडे उकडोवंक जाय ते बरे. 5 मिनटां दवरतली मम्मी शिजपाक कारण ते बरे उकडोवंक जाय खंय. मम्मीक लागून एक लाईक शेअर करपाचो तुमी. एक लाईक शेअर तो बनता है बाई. कारण तिने एफर्ट घेतला पळय उड्डा मेथी करपाक तुमकां दाखोवपाक स्पेशली. सो तिका लागून एक लाईक शेअर कंपल्सरी बनता है. सो चला लाईक शेअर करपाक विसरू नाका. कमेंट बीन करून सांगा की आमची उड्डा मेथी कशी कितें जाली आनी तुमी ट्राय केली की ना तेय बीन कमेंट करून सांगल्यार जाता आमकां. आमकांय बरें दिसतलें की तुमी ट्राय केली म्हणून. आमची उड्डा मेथी रेडी आसा आतां. फायनल लूक. फायनल लूक. उड्डा मेथी रेडी जाली आनी मम्मी पळयात कितें सांगूंक सोदता तुमकां. सगळीं जाणां जेवपाक येवपाची. जी कोण बी व्हिडिओ पळयता ती आमगेर जेवपाक येवपाची आयज. आनी कमेंट करून सांगपाचें की कोण कोण व्हिडिओ पळयता आनी कितले टायम जालो तुमी व्हिडिओ पळयता. सद्या दनपार काय रात ती बीन म्हाका सांगल्यार जाता कमेंट करून. सो त्या बाय बाय. बाय बाय.
सो बॅकग्राऊंड म्युजीक आयकूंक येता आसतली तुमकां. आमच्या हांगसर माकडी इल्ली आसा, माकडी वानर म्हणटा ते, तुमी कितें म्हणटा ते. आनी आमची टॅक्नीक पळयात कशी दावडपाची. काकी आमची म्हणजे शेजारीन काकी आमची माकडांक दावडटा. तुमकां दाखयता कशें दावडटा. सो काकी आमची माकडांक दावडटा, पळोवंक शकता तुमी. आमच्या हांगसर माकडांक दावडपाची ही टॅक्नीक आहा. तेज्या मागीर हांव घरा येयलें आनी म्हाजी कामां करपाक लागलें, कपडे घडी मारपाक लागलें. आनी जशें की सदांच आमी बसता, काम जालें की सदांच हांगा बसता हांव, मम्मी आनी आजी गजाली मारपाक. कारण मागीर कितें काम नासता न्हू. सो काम जालें की आमी हांगा बसता. त्याच टायमार नुस्तेकारूय येयलो सुकें नुस्तें घेवन. आनी आमकां जाय बीन आसलें माजरांक लागून. नुस्तें नासता तेन्ना खारें घालपाक बरें पडटा. खारें मिन्स सुकें नुस्तें. सो मम्मी म्हणपाली घेवया. सो आमी घेवपाक वयतलीं हांगसर. आनी तो मालवणसून हाडटा खंय नुस्तें. नुस्तें बरें आसलें तेजे कडेन, खारें सुकें नुस्तें. सो आमी घेतलें तेजे कडसून बांगडे. माजरांक जाय पडटा न्हू ताका लागून, कारण आमी काय खायना खारें. आयचो व्हिडियो हांगाच काबार करता. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आनी म्हाजी रेसिपी ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगात की कशी कितें आली. जर कोण नवीन आसात म्हाज्या चॅनलाचेर जाल्यार एकदां विजीट करूंक विसरूं नाकात. लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाकात. आनी कमेंट करून सांगात म्हाजी रेसिपी कशी आसली ती. आयचो व्हिडियो भरपूर शॉर्ट आसा कारण दाखोवपाक कांयच नासलें, ताका लागून हांव हांगाच कवर करता. त्या म्हणसर बाय बाय.